चिमला गांवाची पाड ह्या घाट्यांनी कशी घातला ती तुमकां दाखोवपाक एक लायव्ह एग्जाम्पल तुमकां दाखयता। माझ्या फाटल्यान आसा एक 20 पॉइंट प्रोग्रामाचे घर जे आता सध्या मायग्रंटांनी घाट्यांनी एक्वायर केल्ले आसा आणि थंयसर ते रावता आणि हे आता सेकंड फ्लोराचेर पावल्ले आसा। हे 20 पॉइंट प्रोग्राम गरिबांक दिवपाक एक धाकटेशें घर बांदपाक मेळटाले, तुका ग्राउंड प्लस फ्लोर बांदूंक मेळनासले, तो आता सेकंड फ्लोरार काम चालू आसा ऑलरेडी। एका खंयचेच कलेक्टरान परमिशन दिवना, BDOन परमिशन दिवना, एका पंचायतींनी परमिशन दिवना। ऑलरेडी हेचेर थोड्या लोकांनी कंप्लेनी केल्ल्या आसा। आता 3-4 महिने जाले सरपंच आपले दोळे धापून बसलेलो आसा। हांगासरल्या पंच मेंबराक सरपंच इतलो भिता की तो इन्स्पेक्शनूच करना, अशें आमकां न्यूज मेळ्ळा की तेका भिवून तो इन्स्पेक्शन करना। वॉर्ड नंबर 1 हे पडटा। सो तूं सरपंचाक एक डायरेक्ट मेसेज हा, मातशे दोळे उगड आणि तूं म्हणटा की आमी लोकांक मिसगायड करता, आमी सेटलमेंट करता, जाल्यार हे पळय हे तूं आतां कित्याक इन्स्पेक्शन करना? आमी ऑलरेडी हेजेर डॉक्युमेंटेशन मागलेलें आसा, आमची नजर तुजेर आसा, RTI आमी ऑलरेडी फुडें मागतले। मात अशें हे भायले लोक येवन कशी घरां कॅप्चर करता, कशें इतली व्हडली घरां बांदता, हेगेर तूं ओगे कित्याक आसा? ऑलरेडी हांगसर म्हाका दिसता लास्ट विकान तलाटीन इन्स्पेक्शन केल्लें आसा, ऑलरेडी सरकाराचें काम हेजेर चालू आसा। मात हो जो BJPचो सरपंच आसा आणि BJPचो सरकार आसा हो घाटियांचो सरकार आणि घाटियांचो सरपंच हे प्रूव जाता हेच एग्जाम्पलाच्यान। आणि तो म्हणटा की आमी मिसगायड केले ना, जाल्यार तो गांवा खातीर आमी फुडें बरें करूंक सोदता, जाल्यार हें तुजें बरें करप काम मोड मरे गाड्या तुकडे मोडपाक जायना। थंयसर वयर काल आमी दाखयलें की वयर PWD आमच्या प्रॉपर्टीन येवन एनक्रोचमेंट करून कन्स्ट्रक्शन ते तुका अडोवपाक जायना। आणि हे दिसना तुका तुज्या वॉर्ड मेंबराक दिसना, आपले वॉर्ड मेंबर, आपली पंचायत, आपले पंच मेंबर म्हणटा, तुजेच पंच मेंबर कशे प्रमोट करता ते पळय, मातशे दोळे उगड। हांव मागता आमच्या तुषारा कडेन तेणी आपले विचार मांडचे हेजेर। लोकांक सांगपाक सोदता, जर गोंयकार जर घर बांदता जाल्यार पंचायतीचें परमिशन लागता, नाल्यार स्टॉप नोटीस येता। पूण जे हे बांदता, जे मायग्रंट बांदता घरां 1+1 केन्ना 1+1 बांदता ते, तरी आसतना तांकां परमिशन लागना। कित्याक? जी आमची पंचायत आहा पळय न्हू ती मायग्रंटाच्या अंडर आहा। भाऊ सांग कसं तू सांग रे तुझो अनुभव सांग रे। आमच्या आतां चिमलान हे झोपडपट्टी जाल्ला न्हू, आमकां सद्या रावपाक लुगार ना। सरकारान आमकां हांगा लुगार दिवचो आनी ही झोपडपट्टी इनलिगल आहा ती मोडून काडची। आमचे अशे खूब चिमोलचे भाव आहा जिका रावपाक घर ना आनी फाल्यां लोक जातले जाल्यार रूम ना। हे सरकारान खंय तरी चिंतूंक जाय। आनी आमी ST समाजाचे आहा, ST समाज म्हणल्यार आमची कम्युनिटी चड आमकां रायट आहा गोंयकारांक, ते गोंयकारांकूच दिवचे। सरकार न्हिदलेलो आसा, तेजे दोळे उगडे करपाक आमीच आतां फुडें सुद्दां सोदचें पडटलें। थँक्यू। बंद केलो। आता प्रॉब्लेम कितें जाला, हांगा कोण रावता तोच कोणाक खबर ना, नांवां जर विचारलें जाल्यार पंचायतीक खबर नासची ना। आनी म्हणून आमी आतां अननोन पर्सनाचेर हेचेर कंप्लेन करपाचें आसा। ऑलरेडी कंप्लेंट्स आहा, मात आमी आमच्या थ्रू कंप्लेनी करतले की आमकां रिस्पॉन्स इन्स्पेक्शन जे सरपंच करता ना जाल्यार पंचायत ना तलाटी करता, तेगे आमकां रिपोर्ट तेजो जाय कितें मेळटा ते। सो आमी आमचेर एक दळत आसा। सो एक चॅलेंज आहा सरपंचाक आनी जे पंच मेंबराक, मातशे दोळे मातशे जागे दे आनी चिमला वाचया। देव बरें कर। कोण